नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. धार्मिक भावना दुखयल्ल्या खातीर साहित्यीक समाज वावुरपी दत्ता दामोदर नायका आड काणकोण पुलिसेंत FIR. मडगांव, पणजे, दिवचलच्यो कागाळी खंय काणकोणा. सेंट झेवियर DNA प्रकरणात वेलिंगकार आड साश्टीत हायवे आडायिल्ल्या 154 जाणांचेर चार्जशीटात 500 नावां चौकशी चल्ल्या. मिक्की प्रतिमाचेरूच चार्जशीट. सद्याक तरी मंत्रिमंडळ फेरबदल ना. मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. फुडल्या कांय दिसांत बदल जाता म्हण रिपोर्ट. मुख्यमंत्री म्हणटा स्मार्ट सिटींतल्या गांजा रोपांची चौकशी. बीजेपी हायली डिजिटायज्ड. विरोधी पक्षांच्या सोशल मीडिया पोस्टाक लायक करू नाकात. पक्षाचे लक्ष आसता. दिगंबर कामतीची कार्यकर्त्यांक शिटकावणी. गोय सरकारान स्वयंपूर्ण गोय 2.0 सकयल केली. बीमा सखी स्कीम लॉन्च करपी गोय पयलेच. बायलांक LIC एजंट जावंक ट्रेनिंग. सनबर्नात ड्रग्स ओव्हरडोजान तरणाटो सोंपला आसुये. याचिकादाराचो हायकोर्टात मुद्दो. रेकॉर्ड म्हायती दिवची. कोर्टाची ऑर्द. 11 फेब्रुवाराक सुनावणी. आणि एक्सपायर ड्रायव्हिंग लायसन रिन्युअलाक 2 वर्सां. गोंयांत ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स कावन्सिलात शिफारशी मान्य. 21 जानेराक गडकरी गोंयांत. धार्मिक भावना दुखयल्ले खातीर साहित्यीक आनी उद्देजक दत्ता नायका आड काणकोणा पुलिसेंत FIR. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 299 सकयल FIR जाल्या. धार्मिक भावना दुखावल्यो म्हण पर्तगाळ मठाचे अनुयायी आनी मंदिर महासंघाच्या वावुरप्यांनी दत्ता नायका आड काणकोण, मडगांव, पणजे, दिवचल पुलिसेंत कागाळी केल्यात. दत्ता नायक जेणे हो स्टेटमेंट केल्लो त्या स्टेटमेंटाचेर पर्तगाळ काणकोणचे सतीश भट हाणें एक एप्लिकेशन दिल्लें. तेजे विरोधात ताणें ती पर्तगाळ मठाचो उल्लेख केला म्हणून आनी त्या केसीचेर सुपेरियराल्या मार्गदर्शना प्रमाणे काणकोण पुलिसान FIR दर्ज केल्ली आसा. आनी विटनस जे आसा तेंचे विटनसाचे स्टेटमेंट घेवपाचो प्रोसेस चालू जाला अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. त्याच बरोबर जो कंप्लेनर आसा सतीश भट ताका काणकोण पुलिसांनी इन्फॉर्म केल्लें आसा की जे एविडन्स आसा ते घेवन यो, इन्क्लुडींग ही व्हिडिओ फुटेज एविडन्स घेवन यो म्हणला. आनी ह्या घटनेचो फुडलो जो तपास आसा हो काणकोण पुलीस करता. सेंट झेवियराचे DNA टेस्टी विशीं वादग्रस्त विधाना उपरांत सुभाष वेलिंगकाराक अटक करची म्हण मडगांव रस्तो आडायिल्ल्या 154 जाणां आड चार्जशीट जाला. प्रतिमा कुथेनो, मिकी पाशेकोचें नांव. चार्जशीटांत 500 मायज आंदोलकांची नांवां. मजगतीं स्कुटरीन वतल्यांक आडावन तांचेर हात घालो म्हण तिगांचेरय चार्जशीट. पुलिसांक फातरायले आनी वेलिंगकाराक जितो मारपाची धमकी दिली म्हणूनय चार्जशीट. ओळगोवच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या कुडीची DNA टेस्ट जावची म्हूण सुभाष वेलिंगकारान केल्ल्या वादग्रस्त विधाना उपरांत बरोच बोळ जाल्लो. लोकांनी रस्ते आडोवन आंदोलनां केल्लीं. मडगांव रस्तो आडयिल्ल्या 141 जाणांचेर चार्जशीट दाखल जाला. प्रतिमा कुतिनो, मिकी पाशेको, मेशो डिकोस्टाचेरूय नांव आसा. चार्जशीटांत 500 मायज लोकांची नांवां. तांची चौकशी चल्ल्या. 50 जाण खंय आयडेंटिफाय जाल्यात. रस्तो आडोवन स्कुटरीन वचप्याक मारबडय केल्ल्यांचेरूय चार्जशीट फायल जाला. पुलिसांक फातरावपी आनी वेलिंगकाराक जितो मारपाची धमकी दिवपांचेरूय चार्जशीट दाखल केलें. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. सद्याक तरी मंत्रिमंडळ फेरबदल ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. फुडल्या कांय दिसांत मंत्रिमंडळ बदल जाता म्हण रिपोर्ट येताले. मुख्यमंत्र्यान सद्याक विशय कडेक दवरला. मजगतीं पणजे स्मार्ट सिटींत गांजाची रोपां किल्लूंक लागिल्ल्यान चर्चेचो विशय जाला.
मुख्यमंत्री म्हणटात चौकशी चल्ल्या. फुडल्या कांय दिसांत मंत्रिमंडळ बदल जाता म्हूण चर्चा आशिल्ल्यो, मात सध्या तरी मंत्रिमंडळ फेरबदल ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान विशय फुडें धुकल्लो. सध्या काय ना रे चिंता लागली. मजगती स्मार्ट सिटींत सापडिल्ल्यो गांजाचे रोपा विशीं चौकशी चल्ल्या म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सेम ह्या दिसांनी गांजाची झाडां पणजेन खुबशा जाग्यार मेळटात, तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपी हो हायली डिजिटायज्ड पक्ष. कार्यकर्त्यांच्या हालचालींचेर खंय बारीकसाणीन नजर आसता. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीची कार्यकर्त्यांक शिटकावणी. विरोधी पक्षांच्या सोशल मिडिया पोस्टांक लायक करूं नाकात, फक्त सत्ताधारी फुडाऱ्यांचे पोस्ट खंय लायक करपाचे पक्षाचें लक्ष आसता, दिगंबर सांगता. हांव कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक सांगता, इवन आमचे तुम्ही कोण आसा व्हॉट्सएपाचेर तुम्ही हागेले तागेले तुम्ही प्रेस करपाक जायना. अपोजिशन पार्टीचे कोणाचेच पळय येता कितें मेसेजीस आनी कितें व्हॉट्सएप येता ते तुम्ही ताजेर लायक करपाक जायना. फक्त पार्टीचो, आमच्या पार्टीचो, नरेंद्र मोदीचो, आमचो अमित शहाचो, नड्डाचो आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या व्हॉट्सएपाक खंय तुम्ही लायक करा. पार्टी मॉनिटर करता सगळे. तुमकां दिसता पार्टी काय खबर ना, पार्टीचे डेटा सगळो आसता. आज पार्टी आमची पार्टीची हायली डिजिटायज जाली आणि खंयची ह्या दिसांत खंयचीच पार्टी ना. भारतीय जनता पक्षाची एक खासियत आसा. भारतीय जनता पक्ष हाली निवडणुको सगळ्यो जिखता. हरियाणात सर्वे सांगताली, एकूय सर्वे सांगनाशिल्ली की भारतीय जनता पार्टी जिखतले. तुम्ही पळयले आसतले सगळे जण दोळे धापून सांगताले की फक्त काँग्रेस जिखता. भारतीय जनता पार्टी हरियाणात गेली. सकाळ फुडें जेन्ना टीव्ही लायलो तेन्ना काँग्रेस 70-60 लिडींग जागे जाले. त्या उडाक कापल्यान सगळे पेटो बिटो बार जिलेबी सगळे ऑर्डर केल्यो हाडपाक. जालें कितें? हांव टीव्ही बंद करून गेलो भायर सरून घरा कडल्यान. 11 वरांचेर म्हाका मिसेसीन फोन केलो आशा, अरे म्हणपाक टीव्हीचेर दुसरें दाखयता बीजेपी लिडींग आसा. हांव पडतो घरा कडल्यान आयलो. पळय जाल्यार खरेंच बीजेपी लिडींग. एक जादू न्ही. हे संघटनाक लागून, कार्यकर्त्यांक लागून, बूथ कमिटीक लागून जे त्रास त्यांच्या बूथ कमिटीने काढले, कार्यकर्त्यांनी काढले, तातूंतल्यान हरियाणात भारतीय जनता पक्षाचो विजय जालो हे लक्षात दवरा. गोय सरकारान स्वयंपूर्ण गोय 2.0 सकयल मुख्यमंत्र्याच्या हातान बिमा सखी स्कीम लॉन्च केली. स्कीम लॉन्च करपी खंय गोय पयलेच. स्किमी सकयल बायलांक LIC एजंट जावंक ट्रेनिंग दितले. 1000 बिमा सखी सुवाती आसात. 10वी मेरेन शिकिल्ल्यांनी खंय अर्ज दिवं येता. 7,000 रुपया आनी बोनस जोडूं येता. मुख्यमंत्री उलयलो. LICच्या बरोबर मेळून विमा सखी हो कन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदींनी लॉन्च केलो. हांव थंय बसलो आसतना विचारतालो की कितल्या विमा सखींची गोंयांत गरज आसा काय म्हणून. आमकां कमीत कमी 1000 विमा सखींची गरज आसा. 1000 पुणे धांवपाचें हें तुमी ठरोवपाचें. 1000 विमा सखी क्रायटेरिया कितें? जे 10वी पास हो सिंपल क्रायटेरिया एक. आनी दुसरो कितें घेवपाक जाय म्हळ्यार बरें उलोवपाक, झगडपाक न्हू. दॅट इज ओन्ली द क्रायटेरिया. म्हणजे जेणे करून तुमी कावन्सिलींग करूंक शकतले, जेणे करून तुमी ताका समजून सांगूंक शकतले, तुमी ताका कन्विन्स करपाक शकतले. इट इज अ सिंपल. तांचे जे एजंट्स आसात आनी एक घेवपाक जाय ती सिंपल एग्जाम. RDAच्या वतीन ती रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत तुमकां समजून सांगतले की आयज जितके जाण आयल्या, जितके जाण 10वी पास आसात तितके जाण रजिस्ट्रेशन करात, तितकी जाणां रजिस्ट्रेशन करात. ताज्या बरोबर आपलें सर्टिफिकेट कितें जाय तें तेंच्या कडेन दियात. ते तुमकां ट्रेनिंग दितले. ट्रेनिंग दिल्या उपरांत रोखडीच तुमची एग्जामूय कंडक्ट करतले. एग्जाम कंडक्ट केल्या उपरांत तुमकां सर्टिफिकेट दितले. सर्टिफिकेट दिल्या उपरांत म्हयन्याक एकट्याकूच तुमकां पयल्यान पयलीं सुरवातीक तर म्हयन्याक एकट्याक मनशाक सुद्दां तुमी जर पॉलिसी विकली, आमी इन शॉर्ट म्हणटा, जाल्यार इट इज व्हेरी इजी. म्हणजे फाल्यां सकाळी ती 2 लाखाची आसूं किंवा 5 लाखाची आसूं, तुमी जर पॉलिसी विकली जाल्यार तुमचें काम जालें. म्हणजे मागीर 12 म्हयन्याक फक्त 24 पॉलिसी विकपाक जाय. तुमकां 7,000 रुपया तर पर मंथ स्टायफंड मेळटलोच 24 पॉलिसी विकल्या उपरांत. प्लस तांचें म्हणल्यार की 48,000 रुपया ते तुमकां स्टायफंड दिवप, परत बोनस दिवपाक तयार आहा.
2027ची गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेक मोगो बीजेपी युती. मंत्री आनी मोगोचो आमदार सुदीन उलयला. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह बरोबर खंय पयलीच बसका जाली. आमकां अमूक सुवाती दिवच्यो म्हण आमी मागूंक शकना. सुवाती वांटपा विशीं निर्णय खंय वेंचणूक जाहीर जाल्या उपरांत सुदीन उलयला. हे डिसिजन आमचे पयलींच जाला. आतां न्हय जे माननीय होम मिनिस्टरा कडेन आमच्यो मिटिंगो जाल्यो तेन्ना मताचेर अलायन्स केले न्हू की मातशें सीट कॉम्प्रोमायज करचे पडटा. एमजीपी कितले एक्सपेक्ट करता की अलायन्सान गेले जाल्यार हो विशय जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना येतलो. आतां पण मिनिमम कितले तरी हो विशय इलेक्शन जाता तेन्ना. पूण मगो पक्षानूय तशें काम करपाक जाय. सीट मागता आसतना वगीच सीट मागूंक शकना. मगो पक्षाचें काम त्या मतदारसंघात आसा. थंयच मगो पक्ष कितें करूं शकता. उठलो सुटलो खंयचो सीट मागलो हे बरोबर. मगो पक्ष आपली पार्टी वाडोवपाक फाटीं उरता मातसो पार्टी लेवलाचेर. म्हाका दिसना. मगो पक्षाचे जी संघटना आसा ती येता 2 वर्सांत बरें काम करतली. सर आनी एक सीट मागीर 2 आनी 1 बरोबर रावतलो. जीत बरोबर तुमच्या रावतलो तो दिसती पडटा. जीत आमचो आमदार आसा ताचेर केल्ले कोण प्रॉब्लेम्स हे सॉर्ट आउट जाल्ले आसा. आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसात तेही सॉर्ट आउट जातले आनी जीत आमच्याच बरोबर. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. एक्सपायर ड्रायव्हिंग लायसन रिन्युवलाक आतां 1 न्हय 2 वर्सां मेळटली. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स कावन्सिलांत मंत्री मोविनान 3 वर्सां मागिल्ली. ताचे 3 प्रस्ताव मंत्री गडकरीन मानून घेतले. लोकसंख्या उणी तरी गोंयांक ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर मेळटले. गोवा मायल्स गोंयचो पात्रांवा सारकेली स्कीम बसवाल्यांकूय करपाचो प्रस्ताव. गडकरी 21 जानेराक 2 प्रकल्पांच्या उक्तावणाक गोंयांत येता. ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल जी आसता अंडर ऑनरेबल चेअरमॅनशिप ऑफ श्री नितीन गडकरी जी युनियन मिनिस्टर फॉर रोड अँड सरफेस ट्रान्सपोर्ट. सो 2 मुद्दे हांवें गोंयांक लागता ते काडलेले. एक हॅव्हिंग ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटर. Goa as a state was not eligible because those with population of less than 20 lakhs were not eligible. So I raised this issue. So now Goa is going to be eligible. The scheme tene badal nirnay घेतला. So that we also get a center for training drivers and all. I asked for amendment to section 15(4) of Motor Vehicle Act, wherein if your license expires तुका फक्त 1 वर्स मेळटले. आमचे लोक भायर बीन आसता ते some reason somebody forgets to renew his license, then he had to go to entire process of joining a driving school, parat driving test आणि 15 दीस रावपा जाय. So it is very cumbersome. So that I asked it should be made at least 3 years, that they should renew it within 3 years, but they are agreeing to make it to 2 years. जसे गोवा माइल्स सेल्फ फायनान्सिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जी केला, जे गोंयचे टॅक्सी पात्रांव स्कीम, मुख्यमंत्री टॅक्सी पात्रांव स्कीम जी तेन्ना करून हाडलेली. सो गोवा माइल्स कितें करता, प्रायव्हेट फायनान्सर घेवन 25% मार्जिन मनी ते घेता आनी स्लोली रिकवर करता. बँक रिकवर करता, रिमेनिंग 75% स्लोली रिकवर करता. अशें अंतरप्रेनर जाला, म्हणजे पात्रांव जाला टॅक्सीचे. तशेंच बसीचेय जावपाक शकता, आख्खे इंडियाभर टॅक्सीचेय जावपाक शकता आनी इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ. सो मुद्दो हांवें सांगला, तेणें सांगला व्हेरी गुड स्कीम तेणें एप्लॉड केले आनी इट इज फॉर स्टेट गव्हर्नमेंट्स टू डू दॅट, बट आय विल सी हाऊ टू पुश इट फ्रॉम द सेंटर टू सेंट्रल स्कीम कशें करपाक. सपोज कोण नवीन बस घेता आपले पयशे घालून, फायनान्सर घालून, ताका आपले पयशे मेळटले, आमकां जाय ती बस मेळटली, आमी हायर करतले आणि ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थितपणे चलतलो. बरोबर. ही एप्रिशिएटेड द स्कीम. एक म्हणल्यार
second loop from Murmungaon harbor to म्हणजे connecting the new highway त्याने बांधला ती second loop ते ready झाले असा for inauguration and also dedicating the other flyover which is being built from Dabolim junction to Queenie Nagar म्हणजे ते बोगमालो जंक्शन टू क्विनी नगर ते जे फाउंडेशन स्टोन जाऊन आपण ऑलमोस्ट 30-40% वर्क जे काम झाले सो बोथ द प्रोजेक्ट्स ही इज गोइंग टू डेडिकेट दॅट डे टू द कंट्री ऑर टू गोवा वॉट एव्हर तेच तो करतात. सनबर्न पार्टी उपरांत सोपिल्लो दिल्लीचो तरणाटो ड्रग्स ओव्हरडोजान सोंपलो आसूये म्हण याचिकादारान हायकोर्टा मुखार मुद्दो काडला. 5 जाण खंय ड्रग्स घेवन मेळ्ळे कोर्टाक सांगलां. रिकॉर्ड आनी ते विशीं म्हायती कोर्टाक दिवची म्हण हायकोर्टान याचिकादाराक सांगलां. 11 फेब्रुवारीक खंय सुनावणी. Sunburn matter was adjourned today. The petitioner said that they want to file an additional affidavit to bring on records the alleged subsequent events which they want to place on record. They did not tell the court as to what are those subsequent events. So the matter has been adjourned now. In the meanwhile, the petitioners will file additional reply or rather an affidavit to say what they want to say as far as the event is concerned. Sir, on death due to drugs overdose was alleged. Was there any discussion regarding that? No, but one of the petitioner was vaguely trying to say it, but the court did not say anything about it. Neither any order has been made. That thing was sought to be raised vaguely by one petitioner, but nothing happened on that score. Any status report has been asked to file on this? No, there is no status report which has been ordered to be filed. फुडल्या अर्दी मेरेन बाणस्तारीच्या नवे बांदिल्ल्या मार्केट बिल्डिंगेची स्थिती आसा तशी दवरची. पावणेर काडिल्ली शॉपां हँडओव्हर करूंक मेळची ना. हायकोर्टाची ऑर्डर. 64 दुकानांतली 27 दुकानां एसटी समाजाक राखीव दवरपाच्या प्रस्तावा उपरांत आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान बिल्डिंगेच्या बांदकामाक फंड दिल्लो. पंचायतीन पावणी करून दुकानां सरसकट वाटली. इशू हायकोर्टात. See, the matter pertained to basically, we had filed a writ petition in the High Court, basically stating that the Government of India, Ministry for Tribal Affairs, had in fact granted grants for reconstruction of a market complex at Banastare. And this was basically, the grants were given under the Constitution for the benefit of the ST community. In the petition thereafter, when the petition came up for hearing, the Directorate of Tribal Affairs, Government of Goa, filed in fact an affidavit. At paragraph 5 they stated that out of the 64 shops, 27 shops would be reserved for people from the ST community and 100 places would be reserved for vendors in the open space at the reconstructed complex. Now, in total defiance of this affidavit and order, the village panchayat has passed an illegal resolution whereby now they have gone ahead, auctioned the premises without keeping any reservation for the ST community as per the order of the High Court, as well as in defiance of the affidavit filed by the Directorate of Tribal Affairs. They have auctioned all the shops at the reconstructed market complex and even auctioned 5 places which they claim they have reserved for ST community, which cannot be auctioned in the first place. They have to be reserved for persons with of the ST community, and they have to decide how the shops would have to be allocated to them. Now they claim that they have made reservations for 5 people from the ST community, but that is, we don't find that from the record. So now today the High Court heard the application first day, and the High Court, after hearing the petitioners and the village panchayat, has ordered status quo. And we had in fact also directed the High Court to clarify that the shop should not be occupied. So that part of the order has been dictated, but it was not audible to us. But status quo has been ordered as far as the the shops, allocation of the shop through auction is concerned. सिल्वन ह्या बोंडला इको ट्युरिझम रिसॉर्टाचे राना मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तावण केले. उजगांवां सुमार 400 ते 500 लोकांक रोजगार दिवपाच्या हेतान हो प्रकल्प आनीक वाडयतले म्हण मंत्री विश्वजीत उलयला. अशे प्रकल्प हाडल्यार गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांक गोंयच्या दर्यादेगे सयत गोंयचे जंगलय पळोवंक मेळटले. GFDCची चेअरमॅन देविया राणे उलयली. बोंडला प्राणी संग्रहालयाच्या वाठारात सोमारा उक्तावण केल्लो 10 कॉटेजींचो सिल्वन बोंडला इको टुरिझम रिसॉर्ट प्रकल्प
अपग्रेड केल्ल्यो कॉटेजीस, बरी कॅन्टीन वेवस्था तशेंच हेर अपग्रेडेड साधन सुविधा हांगा आसात. पर्यटक गोंयांत फकत दर्या पळोवंक येतात, मात अश्यो बऱ्यो सुविधा दिल्यार लोक गोंयची जंगलाय पळोवंक येतले अशें GFDCची चेअरमॅन देविया राणे उलयली. सरकारान तेंको दिल्यार GFDC हेर वायल्ड लायफ सँच्युरींनी लेगीत अशे प्रकल्प हाडटली अशें देविया म्हणटा. पर्यटन जेन्ना गोंय राज्यान येता तेन्ना ते बिचार वता, पण ताजे नंतर ते विचारतात की आनी कितें करपाक आसा गोंय राज्यान, आनी कितें आसा आमकां. म्हणटकच ते आनी कितें ते आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आनी कितें ते आमचे GFDC. म्हणटकच आमी ठरयलें की हें लोकां पर्यंत आमी कशें पावयतले. आमचे जे कितें हांगा सायट्स आसा, आतां जे बोंडला कॉटेजीस आसा, एक सुंदरशें नांव सिल्वन ताका दिवचें. सिल्वन म्हणटा ते means it is in the woods म्हणटा तशें, around the forest, in the forest, so connected to the forest. so हे जे हो सिल्वन ब्रँड जो आसा आमी हे पयलो आमचो हो प्रोजेक्ट जो आमी हांगा 10 कॉटेजीस आसा त्यो फुल्ली रेनोवेट केल्या. फुल्ली तुमी व्हिडिओ पयला आसतलो, फुल्ली आमी रेनोवेट आनी अपग्रेड केल्यो. हांगा जे आमचे रेस्टॉरंट आसा, रिसेप्शन एरिया आसा, आमी फुल्ली हातान घेवन GFDCन ती रेनोवेट केली. थंय बऱ्यापैकी आतां कॅन्टीन सुरू केलां. जशे लोक दर्या आनी समुद्र पळोवपाक येता त्याच भशेन तेच लोक म्हाका खात्री आसा हांगा आमच्या जंगलान येतले. उसगांवांतल्या सुमार 400 ते 500 लोकांक रोजगार दिवपाच्या हेतान हो प्रकल्प आनीक वाडयतले म्हण मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. आनी उसगांवचे जनतेक कितें सांगूंक सोदता हांव की ह्याच परिसरांत एक बोंडला एक वेगळे तरेचे विजन घेवन आमी फुडें सरल्यार हांगाच एक 500-600 लोकांक आमी योग्य तरेचे रोजगार आमी तयार करूं शकता. आनी ह्या तरेचे रोजगार आमी तयार केल्यार आमी म्हणटा रोजगार, पूण स्थानीक लोकांक ते रोजगार. आनी जे मनीस आयज बेरोजगार आमचे भुरगे आहा, ह्या भुरग्यांक वेगळे तरेचे एक अनुभव, वेगळे तरेचे ट्रेनिंग, वेगळे तरेचे एक वातावरण आनी वेगळे तरेचे एक उत्पन्न जनरेट करपाक तांकां एक सोयी गावतली. एक विचारधारा घेऊन हमें फुड़े चल रहा. जो इंटरलैंड टूरिज्म है गोवा में, जैसा आप लोग जानते हैं, इंटरलैंड जो बोलता है जो गोवा के जो इंटीरियर एरियाज है उसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट एरियाज है. और अगर फॉरेस्ट एरिया में टूरिज्म कुछ करना है, इंटरलैंड टूरिज्म करना है, तो बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहते हुए नहीं हो पाएगा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या कुडीच्या एक्सपोजिशनाक लाखांनी भाविक येवन गेले. ह्या सुवाळ्याच्या आयोजनाचो रिपोर्ट आयला. भाविक तशेंच ट्युरिस्टांच्या सुरक्षे खातीर गोंय पुलिसेन आनी प्रशासनान केल्लें नियोजन आनी आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर ह्या खातीर सुवाळो यशस्वी जालो म्हण अहवालांत म्हणलां. खासा रिपोर्ट. सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या कुडीचो 18वो दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबर 2024 सावन 5 जानेर 2025 मजगती ओल्ड गोवा जालो. पुराय संवसारांतले 80 लाख भाविक तशेंच पर्यटक ह्या इतिहासीक धर्मीक कार्यावळीक वांटेकार जाले. एक्सपोजिशनाक पुलीस बंदोबस्तय बरोच आशिल्लो. CCTV कॅमेरा आनी AI कॅमेराच्या मजतीन एक्सपोजिशनाक आयिल्ले चोरूय सापडले. सरपळ्यो आनी भांगरा वस्ती फारावपी 6 जाणांक अटक. हेर चोरांक धरून तांचे कडच्यान 2 लाख मोलाचे वस्तूय जप्त केले. 140 जाणांक प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून अटक केली. 100 हॉकर्स आनी भिकाऱ्या आड केशी. 18वो दर्शन सुवाळो यशस्वी रितीन शांतिकायेन आनी सुरक्षीतपणान पुराय जालो. गोंय पुलीस आनी हेर सुरक्षा पथकांच्या उपाट यत्नांक लागून ही कार्यावळ भाविकांक खातीर यादगार थारली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.